39 दीस नुस्त्याच्या ट्रकातली सॅम्पलां एफडीएन तपाशिल्ले भशेन केल्या उपरांत बुधवार सावन तपासणी बंद. गोंयच्या शिमेर चलपी हे तपासणे खातीर एफडीएन 29 ऑफिसरांक कामाक लायिल्ले. 3 ऑगस्टा सावन 2 शिफ्टींनी ते काम करतले. गेल्या 39 दिसांचे तपासणेन नुस्त्याचे एकूय सॅम्पल फॉर्मेलिनाक पॉझिटिव्ह सांपडूंक ना. आतां एफडीए चॅक नाक्याचेर तपासणी करची ना. सुत्रां सांगतात एफडीएचे ऑफिसर खंय मार्केटांत वचून फॉर्मेलिनाच्यो टेस्टी करतले. एफडीएची तपासणी मोहीम बंद जाल्ल्यान ह्या फुडें नाक्यावेली जबाबदारी एफडीएन आरटीओक घेवंक सांगिल्ली. आरटीओ वग्गी 12 ऑगस्टाक फॉर्मेलिनाचें नुस्तें मडगांव मार्केटांत सांपडटनाच गोंयभर खवदळ पडिल्लो. आम आदमी पार्टी कांय जागरूक नागरिकांनी फॉर्मेलिनाच्या प्रकारान नुस्तें माफियाचे नॅक्सस चल्ला म्हूण आरोप करून कोर्ट गांठलो. उपरांत गोंयच्या एफडीएन गोंयांत भितर सरपी नुस्त्यांचे ट्रक तपासूंक चॅक नाक्याचेर तपासणी सुरू केली. आतां म्हणजे चॅक नाक्याचेर सध्या फॉर्मेलिन फिश माफियांक रान ऑफिशियली मेकळे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.